आयल्याव भलई भेटूंक तिंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णिता तुका राया संवत्सराच्या खेदो व्हरतो तुजो वैभव गायता तुका हरेची वागंतात महिमा सूर्यो संद्रे दोंगोर तुमोन कुरपे सागो आयल्या बली भेटोंक तेंपलांक तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णिता तुका राया संवत्सराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोफे आसो. मोगाळ भाव बिनो आज आम्ही चार्ल्स लुबांगा आणि ताचे 21 जण सांगाती मार्तिरांचे स्मरण करता. ते आफ्रिकेच्या उगांडा गांवांत जियेले. 1984 इसवेंत मुआंगा म्हणलो राय जालो आनी थंय ताणें क्रिस्तांवांक दगदूंक सुरू केलें. क्रिस्तांवांक अरेस्ट करना तांकां कश्ट दिताले आनी जिबीची मारताले. आनी चार्ल्स लुबांगा आनी ताच्या संगात्यांक ताणें कश्ट दिलें आनी उपरांत जिबेंच उलपायलें. चार्ल्स लुबांगा आनी ताच्या संगात्यांनी जेजू खातीर आनी भावार्था खातीर आपलो जीव दिलो. तांची देख आमच्या दोळ्यां मुखार आसता आसतना आमी तांचे बरी आमच्या जिणेद्वारे उतरां आनी करण्यांनी जेजूक साक्षान जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमची पातकां वळखून आमी म्हणुया हांव पातकी सरपुतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. होमस अपराध होमस अपराध होमस बोड अपराध ह्या पासून तुगेदास आमकां मरी सगळ्या आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमकां सर्वस्वरा देवा लागीं विनयकरात प्रार्थना मागता. सर पुददार देव आमची खाकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. Soumyaka kutkar, Soumyaka kutkar, Krista ka kutkar, Krista ka kutkar, Soumyaka प्रार्थुया. बापा रक्षांचे रगत क्रिस्ती बावर्ताचे बीज हांवक तुजे जाणवयेन तुवें निर्मिलय. भगवंत चार्ल्स हाच्या आनी ताच्या संगात्याच्या रक्तान भिजयल्ले आफ्रिकांतले तुजे पवित्र सभेचें शेत फळां बरी जावं आनी उदंड पीक दे. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सांगता एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी अग्रिप्पा राय आनी बेर्नीस कुंवर
सेजारियाक पावलेलीं तीं फेस्तुसाक मेळोवंक गेलीं. तांकां साबार दीस पर्यंत थंय रावोंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार गेलो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेन दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मलगड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिजे म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणायकी ताच्या वादी हुजीर उबो करून आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ले करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासून ते हांगा आयलेल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव सिंहासना बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसलेले तरी ते मांडटले म्हणून हांव चिंतून आसलो. तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचेच समर्थी विशयंत आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशयंत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेजू मरण पावल्लो पूण आतां जिवंत आसा म्हणून पावलो सांगतालो. ह्या तराच्यो संगती कशें इत्यार्थ करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचून आनी थंय ताची दर्याफ्त जावंक तांकां खुशी आसा गे म्हणून हांवें पावला लागीं विसरलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हजर जाता पर्यंत आपणाक पाऱ्याकाल दवरिजे म्हणून पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सरशी धाडन दिसर हांगासर तो पाऱ्याकाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव वाखण. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. प्रितमय प्रस मळब जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्यां थंय. उदेंत आनी अस्तंत जितलीं एकामेका पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काडून उडयता. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपली रजवाडकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम काडटल्या बळवंत आनी पदवेदार बोडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तो पवित्र आत्मो तुमकां सर संगती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर
तुमच्या उगडासाक हाडटलो. Alleluia, 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 Alleluia. Servespo तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो, जुआम परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तवळ जेवून जातच जेजू सिमां पेद्रू लागीं विचारूंक लागलो, सिमांव जुआंवच्या पुता, हांचे प्रासर तूं म्हजो मोग करताय गी? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें, सरय म्हज्या बोकऱ्यान. सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तुजो स्वता तुज्या पेंगटांक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तरण धरतले तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटांक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मोरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ परतेंत आमी पळयल्लें, जेजू सिमोन पेद्रू कडेन विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून. 3 फावटी तो विचारता आनी 3 फावटी पेद्रू ताका जाप दिता, सोम्या, तूं जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हणून. आनी 3 फावटी जेजू ताका सांगता, सरय म्हज्या शेळयांक. पेद्रून जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लें. आनी 3 फावटी नेगार केल्या उपरांत ताका सोम्यान सांगल्या उतरांचो उडास आयलो, कोंबो सात घालचे फुडें 3 फावटी म्हाका तूं नेगार करतलें म्हणून. जेजूनच ताचेर दिश्ट घाली आनी पेद्रू गळगळ्ळ्यान रडलो. पेद्रूक ताची सूख समजली, गळगळ्ळ्यान रडलो. मागीर खंय आसा हो पेद्रू? जेजू कश्टोन आसतना जेजूक सांगात ताणें दिवना. सूख तो वळखलो, रडलो, पूण ताचे उपरांत मन बदलून जेजूच्या कश्टान ताका सांगात दिवं येत आसलें. पूण तो जेजूक ताणें सांगात दिवंक ना. ताचो भावार्थ धंडळलो. वय पेद्रून सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव केलो. ताणें व्हडलीं स्वप्नां देखलीं. जेजू एकलो राय जातलो, रोमाघरांक पाडाव करून आपलें राज्य स्थापन करतलो. आनी जेजू देवाचो पूत म्हणून तो जाणा आसलो. थंय असली भवार्थाची उसारण ताणें केल्ली. पूण जेजू कश्टातलो, ताका नालिसाचें कुर्साचें मरण ताका मेळ्ळें म्हणटच पेद्रूचो सगळो भावार्थ धंडळलो. उपरांत जेजू जिवन जाल्या उपरांत हो पेद्रूचो भावार्थ जेजू थंय जिवो जालो. आनी त्या वेळार जेजूचो तो ताचें काळीज काळजांत थावन जेजूचो तो मोग करतलो. देखून तो सांगता, सोम्या, तूं जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हणून 3 फावटी सांगता. आनी जेजू 3 फावटी पेद्रूची बसावणी घेता.
बहुशा जिजू जाणा आसलो पेद्रूको तेंकां थंयतले म्हणून तांणी केल्ली सूक नेगार केली 3 फावटी नेगार केली ती सूक आनी की खांतयतले म्हणून ती बहुशा सम करच्या खातीर ती सारकी करच्या खातीर जिजू पेद्रू थावण बसावणी घेता आनी उपरांत जिजू ताका अधिकार दिता सरय म्हज्या शेळ्यांक म्हणटा आनी हो अधिकार सेवेचो अधिकार हो अधिकार वापरचो सेवेद्वारे सेवा शेळयांची सेवा ताच्या अधीन आशिल्ल्यांची पवी सभेचेर अधिकार तो दिता आनी सेवा साक्रिफिसान त्यागान बरयल्ली आनी उपरांत आपलो जीव हेरां खातीर दिवचे तसली सेवा आनी पेद्रोन ताचे जिणेंत तशेंच केलें आपलो जीव सोम्या खातीर सोम्याच्या मोगा खातीर ताणें अर्पिलो आनी ताचे उपरांत जायते जाण इगर्जेच्या चरित्रांत पळयल्यार जिजूच्या मोगा खातीर भावार्था खातीर ताणें जीव अर्पिला संपूर्ण ताणें आपणाकच ताणें अर्पिला आनी आज आमी चार्ल्स लवांगा आनी ताचे 21 जण संगाती मर्तिरांचे स्मरण करता ते 1884 इसवेंत मर्तीर मेले त्या दिसांनी मोहांगा म्हणलो राय जालो आनी ताणें कश्टोवंक क्रिस्तांवांक कश्टोवंक सुरू केलें आनी चार्ल्स लवांगा ताच्या आस्थानांत काम करनासले चार्ल्सांत तांचे सांगाती थोडे जण ताच्या आस्थानांत काम करूंक लागले पूण क्रिस्तांव म्हणले खातीर तांणी तो हुद्दो त्याग केलो मात्र न्ही तांकां ते जाण आसले तांकां कश्ट दितले आनी जिवेंच उलपायतले म्हूण जाल्यारय भावार्थ ताणें सांडूंक ना क्रिस्ता खातीर कसलोय त्याग करूंक ते तयार जाले आपणाचो जीव सय आपलो हुद्दो आपणाचे आस्त बदीक आनी आपणाचो जीव सय तांणी सोम्या खातीर दिलो तर मोगाचें हांची देख सांत पेद्रूची देख आमच्या मुखार आसा चार्ल्स लवांगा आनी तांचे संगत्याची देख आमच्या मुखार आसा आमी क्रिस्ता खातीर कितेंय करूंक तयार आसा जाय क्रिस्ताचो कसलोय सॅक्रिफायस करचो तसलो क्रिस्ता खातीर कसलेय त्याग करचो तसलो भावार्थ आमकां दी देवा म्हूण आमी प्रत्येक तरान मागया तुझ्या पायातळी नितळसांच्या आकाशे आमची काळजा मेळी घे मागता हांव तुझे लागी पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बाबाक मानतात असलें सांबळ मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवन मोगाळ बापा पाताक करचे प्रास मोरोंक तुज्या भगेवंत रक्षकांक तुवें कृपा दिली ह्या देण्या बसत तुका दिनवा सुणू वो वाखणाचो यज्ञ आमी तुका समर्पिताव तांतू वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा प्रास अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतेपणान मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो
तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उभारूया. आमी जी सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन बसूया. वहशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स लवांगा आणि ताचे संगाती तुझ्या रक्षक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आणि आपले रगत वरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमचे असतकयेंत क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Pavitra, 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 dălbarasul सर्वेस्पोर्तु, सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान, सर्गीतुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येतात का जय, सर्गीतुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनी कराराचें रगत फाटकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत थंय वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavart så gott pagut ja. Gesù melo, Gesù ci farusala, Gesù novia nietrono. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पोवे सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पिटा पावलो आमच्या गोळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवो सोदरा मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांचे दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माय संगाती, सांजुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगता त्यास जे सोथय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाम सर्पद्वेदार बाप्पा सबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणूया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातखां बगस आनी आमकां ताळण्याक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्त केल्यांक आमकां तुजे उधार काकुर्तीन सर पातखांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाटय घरा सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम तो थांबळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र सभाच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सव्यासोम तुमचे सुव्यासो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे सोम्या तुमचे भितर येवनचे भाग म्हाका फावो ना पूण देवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Jivitunce ugan, biyang di somnya, ani tamuci bahagia. Jivita so undong gayeng di somnya, ani buku moci tambah. Bapa ciku situ engkeleng tu cekahan, erpun tu sopran. Setanan espiritan korun aranan, begaileng segletran. Jivitun ciugan, biyong di somnya, anitan mo cibagai. Jivita so undong gayeng di somnya, ani bukun mo citambay. प्रार्थुयाम बापा
तुझ्या भगवंत रक्षकांचे जैत संभ्रमनु जेजूच्या जैताच्या गुटांत आम्ही वांटो घेतला. दगदवणी आणि मरण सोसूंक तांकां आदर दिलो त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं कश्टा अडखळींक भियेनासतना खऱ्या भावार्थांत आनी तुज्या मोगांत थीर रावूंक आमकांय घटाय मेळ्ळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे असो. सर्वोपदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पवित्रत्म्या येदेलो आणि फांकय सगिता उस्वाडाचे तुझे की ये तू बापा दुर्याच्या ये तू गाता देण्याच्या ये तू दिव्या काळसाच्या उस्वाडारा बोल्या अज्ञा दुलो तुसया स्वादी खर्या विशेवा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कुर्सीचे कुरवेणेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.